मायमोगस येवकार खबरो सांगता जवाहर सर्वेक हेडलायन्स। सोलर फेरी हाडपा फाटलें रजांव मिशन कमिशन एक्सपर्टांनी सल्लो दिवनय केली आड नदर। हाडलो 4 कोटींचो प्रोजेक्ट। ढवळीकर आनी फळदेसायन सरकारी तिजोरीत जमा करचें कमिशन मागला काँग्रेसीन। आजगांवकारांचो नायट क्लबाक विरोध चालूच। कोणाच्या पोटार येनात आड पूण गांवपण ना करपी प्रकल्पच नाका। आयज परत आजगांवकारांची बसका। फुडले 2 दीस पावसाचे। खवदळटल्यो दर्या देगो। हवामान विभागाची सादूरतायेची शिटकावणी। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सोलर इलेक्ट्रीक हायब्रीड फेरी हाडपाक मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी सुभाष फळदेसायन कमिशन खाल्ला। ते तेंच्यांनी असले तशे परत सरकारी तिजोरीत जमा करचे गोंय प्रदेश काँग्रेसीन मागला। भाजपा सरकार प्रकल्प हाडटा ते मिशन टोटल कमिशना खातीरच अशी टिकाय काँग्रेसीन केल्या। 13 ऑक्टोबर 2022 दिसा पणजे सोलर इलेक्ट्रीक हायब्रीड फेरीबोटीचे उक्तावण केल्ले। 4 कोटींचो हो प्रकल्प भिजत पडला। फेरीबोट धक्यारच कुसत पडल्या। हो लोकांच्या टॅक्साचो पैसो आसलो तसो सरकारी तिजोरेत घालात। अमरनाथान केल्ली ही मागणी आयच्या आदी पळोवया न्हय येरादारी मंत्र्याचे ते विधान। सोलार फेरी इज नॉट आम्ही सोलार फेरी वापरून पयली सगळ्याक आम्ही फ्री सर्विसीस दवरले जर जाय जाल्यार सोलर फेरी ती जाली ना, कारण तातूंत भितर आमची 2 व्हिलर 4 व्हिलर वचना एंड इट इज ओन्ली फॉर पॅसेंजर। सो ती सोलर फेरी हायब्रीड फेरी म्हणून केल्ली पयली ती हांगा वायेबल जाली ना। आमी पळयतात ती खंय कोणाकय करून रेवेन्यू अर्निंग कितें करपाक मेळटलें फॉर टुरिजम पर्पज, फॉर पॅसेंजर पर्पज वी ट्रायड 2-3 म्हयने आमी चलोवन पळयली पूण ती वायेबल जायना आनी कोण पॅसेंजरय मेळना। 2 दीस फाटीं गोंय राज्याचे न्हंय येरादार मंत्री सुभाष फळदेसाय यांच्यांनी सांगले की सोलर फेरीबोट जी गोंय सरकारची आसा, जिका उपाट पयशे खर्चूय जाल्या, ती आयज अनवायेबल जाल्ली आसा, अव्यवहार्य जाल्ली आसा। म्हणजे तिचो कसलोच फायदो ना, ते कांयच कामाची ना। हे खुद्द गोंय राज्याचो न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायन तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक सांगले। आता हे सांगल्या उपरांत हे स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पार्टीचे गोंय राज्यांतले सरकार हे जितले प्रकल्प हाडटा हे प्रकल्प फक्त मिशन टोटल कमिशना खातीर प्रकल्प जावन आसा। हेच्या व्यतिरिक्त ह्या प्रकल्पांतल्यान गोंयकारांक कांयच मेळना। आता आमी मागणी करता, जेन्ना ही सोलर फेरीबोट जिका खर्च जवळ जवळ 4 कोटी खर्च जाल्लो आसा, तो गोंयकारांचे तिजोरींतल्यान खर्च जाल्लो आसा। आनी जेन्ना आमी म्हणटा ह्या सरकाराचें मिशन टोटल कमिशन, तेन्ना आमी सगळ्यान पयली मागणी करता की त्या वेळाचे न्हंय येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी जेंच्यांनी ह्या फेरीबोटीचें उक्तावण केलें ते आतांचे न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हेंच्या दोगांयनी जें कमिशन ह्या फेरीबोटीर खाल्लां तें कमिशन सरकारी तिजोरीन परत करचें। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान ही फेरी घेवप अनइकॉनॉमिकल असो रिपोर्ट दिल्लो। ताच्या आदी सुदीन ढवळेकार एक एक्सपर्ट समिती घेवन केरळा गेल्लो, तातूंत अभ्यास करता असो सल्लोय दिल्लो। तरी ढवळेकारान हो प्रोजेक्ट हाडलो तो फकत कमिशना खातीर अशें म्हणत प्रकल्पाचो अमरनाथ पणजेकारान नियाळ घेतलो। हांगा आमचे कडेन तेचे डॉक्युमेंट आसा, ऑफिशियल नोट आसा की कॅप्टन ऑफ पोर्टान सांगलेलें की हे अनइकॉनॉमिकल, ही फेरीबोट घेवप म्हटल्यार अनइकॉनॉमिकल, ही फिजिबल जावचें ना, हितूनसून आमकां कांयच फायदो जावचो ना। हे स्पश्ट नोट कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान दिल्लो। तरी आसतना हे सरकार मुखार वयता आनी फेरीबोट हाडात, पूण ती वापर जावपाक जाय, तिच्या पासून लोकांक फायदो जावपाक जाय।
तिच्या पासून लोकांक सरकाराक येणावळ येवपाक जाय, पण अशें जालें ना. नोव्हेंबर 2017 ज्या वेळार सुदीन ढवळीकार ह्या खात्याचो मंत्री आसलो, त्याच्या लिडरशिपी अंडर एक डेलिगेशन केरला गेले स्टडी करपाक, इन्स्पेक्ट करपाक की थंय जी सोलर फेरीबोट आसा केरळाक ती कशी चलता, तिचो फायदो कसो जाता, हे सगळें इन्स्पेक्शन करपाक, हे सगळी देखरेख करपाक, हेचो अभ्यास करपाक ते डेलिगेशन घेवन गेले आनी त्यांच्या बरोबर खुद्द मंत्री सुद्धा आसलो. त्या नंतर एक रिपोर्ट तयार जालो, टिमीचो एक रिपोर्ट तयार जालो एक्सपर्टांचो, पण आमच्या सरकारान आनी मंत्र्यान, त्या वेळाच्या मंत्र्यान कांयच आयकलें ना. कित्याक तांकां एक वेळार त्या फेरीबोटीच्या माध्यमांतल्यान कमिशन खावपाचें आसलें. सो तेंच्यांनी जो रिपोर्ट आसलो त्या रिपोर्टाचो अभ्यास करिनासतना तेंच्यांनी ही फेरीबोट घेवपाचें तेंच्यांनी थारायलें. न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी अधिकारी व्हडा दबाज्यान हे उक्तावणाचो सुवाळो हेंच्यांनी पार पाडलो आनी ह्या उक्तावणाक तेंच्यांनी उपाट पयशे खर्च केले. इव्हेंट मॅनेजमेंट कशें करप, इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्या नांवान कशे पयशे खावप, एक पयशे तेंच्यांनी फेरीबोट बांदपाक ती कमिशन खाल्ले, दुसरे तेचे इनोकेशन करपाक जो इव्हेंट मॅनेजमेंट केले थंयसरूय पयशे खाल्ले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी वैष्णवी साळगांवकर. काणकोण खोतीगांव सरकारी हायस्कुला लागसार रस्त्यापना व्हाळा खातीर पायप घातलेले. 4 दिसांतच पायप फुटले. सरकारी हे घाळपण कोणाचो जीव घेवपाक शकता, थळाव्यांक भंय पडला. पळयात देविदास गांवकराचो रिपोर्ट. सरकाराचे जे गांवचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, जो पयसो आयिल्लो तो सगळो व्हांवन वयता, अशी परिस्थिती आता खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या गव्हर्मेंट हायस्कुला कडेन घातिल्ल्या ह्या पायपाची जाल्लेली आसा. हे पायप जवळ जवळ एक 4 ते 5 दीस जाले हे पायप घातल्यार, आनीक ह्या पायपाची परिस्थिती अशी की हे पायप रोखडेच 2-4 दिसां भितर फुटले आनी येणाऱ्या काळाक ह्या पायपांचे वयल्यान बरी चिऱ्याची वजनदार गाडी किंवा कदंबा सारक्योय गाडयो ह्या रस्त्यान येव वच करता. जर तर गेले जाल्यार पायप चिड्डोवन केन्ना तरी मोठो इन्सिडेंट जावपाक शकता, हातूंत इल्लोय दुबाव ना. स्पेशली हांगा जर पळयलें जाल्यार फक्त एक 200 मिटराचेर गव्हर्मेंट हायस्कूल खोतीगांव आसा आनी ह्या स्कुलाक गव्हर्मेंटान कदंबा बस दिल्या. आनी जर तर बाय चान्स कदंबा बसी येता आसतनाच जर हो पायप चिड्डोन भितर गेलो आनी फुटलो जाल्यार हांगा मोठी ट्रॅजेडी जावंक शकता आनीक कितल्याशा भुरग्याच्या जिवाक धोको जावपाक शकता. हांगासर जे पायप घातला त्या पायपाची थिकनेस जर पळयली जाल्यार ही आनीक बरी आसपाक जाय आशिल्ली, मोठी आसपाक जाय आशिल्ली, पूण ही लो थिकनेसाचे पायप घातिल्ल्यान जे फुटले काय कितें हो मोठो प्रश्न. कारण इतल्या खातीर गव्हर्मेंटान आता गांवांतले जे मेन रस्ते आसा ते आता हायवे कॅटेगरीन घेतलेले आसा आनी ताका लागून जेन्ना केन्ना अशा तरेची मेन रस्त्याची कामां करतात ती स्ट्रॉंग जावपाक जाय. दुसरी गजाल, हांगासर हो पायप घातला आनी पायप घातला तो घातला जाल्यार पायप घातल्या उपरांत वयल्यान परत तांच्यांनी बऱ्या रितीन खडी मांडून सिस्टमॅटीक डांबोर किंवा लेवलिंग करपाक जाय आशिल्लें, पूण ती माती हाडमुटी काडून दवरल्या. दुसरी गजाल, हो रस्तो पयलींच अरुंद आसा आनीक ह्या पायपा कडेन दोनी सायडीन जर पळयलें तांच्यांनी कितें खंय तरी 1-2 पयलींच्यो लादयो आशिल्ल्यो त्यो हाडून घातल्या हांगासर आनीक मातीच घालून दवरला. जर तर बाय चान्स 2 गाडी येता आसतना सायड दिवपाची आसत आनी ह्या जाग्यार जर सायड दिवपाक पडली जाल्यार हांगासर ही मातीच कोसळून येवन हांगासर एक्सिडेंट जावपाक शकता. खास करून आता पावसाच्या दिसांनी खोतीगांव साकून हांगा फुडें खोतीगांव पंचायतींतल्याच लास्ट टोकाचेर कुस्की हांगासर वॉटरफॉल आसा आनी ह्या वॉटरफॉलाचेर कितलेशेच लोक खास करून इंडियन आनीक भायले फॉरेनर सुद्दां ह्या वॉटरफॉलाचेर येता आनीक तांकां केन्ना केन्ना खंय स्पीड ब्रेकर कितें आसा तें खबर आसना आनी हे हांगासर मदींच हांच्यांनी हो मरणकट्टो तयार केला. हांगासर डेफिनेटली कितलेशेच प्रॉब्लेम जावंक शकता. ह्या हाजेर गंभीरतायेन खोतीगांव पंचायतीन विचार करपाक जाय. खोतीगांव सरकारी हायस्कुला लागसर 4 दिसां आदीं रस्त्यापोना घातिल्ले पायप फुटले. 4 दिसांनी हे पायप फुटता. हो रस्तो आता हायवे करपाचो आसा, तेन्ना कितें जातले? लोकांक प्रश्न पडला. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आसगांव वाठारांत आमकां नायट क्लब नाका. आमकां कोणाच्या पोटा आड येवपाचें ना, पूण आमचो विरोध नायट क्लबाक. गांवपण नश्ट करपी गजाली गांवांत नाका अशा उतरांनी आसगांवच्या थळाव्यांनी कथीत नायट क्लबाक विरोध चलयला. आसगांवच्या थळाव्यांची आयज पंचायतीत फॉलो अप करपी बसका घेतली. थळावे कितलेशेच म्हयने जाले ह्या प्रकल्पाच्या विरोधात आसा. आमकां कोणाच्याच व्यवसायाचेर आड येवपाचे ना. आमकां फकत हो नायट क्लब गावात नाका. बार अँड रेस्टॉरंट चलोवपाक हरकत ना. थळावे आपल्या निर्णयाचेर ठाम रावल्यात. हो क्लब डेमॉलिश करचो अशेंय थळाव्यांनी मागला. डिसिप्लिन पयलीं सायट इन्स्पेक्शन करूंक जाय आसलें, जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन, आनी तेच्या उपरांत आमकां रिपोर्ट दिवपाक जाय आसलो. आमी सेम रिपोर्ट आमी पंचायत बॉडी मिटिंगेच्या मेजार प्लेस करतले जाल्यार आमी डिसिजन घेतले आसले की तेका लायसन्स दिवचें काय ना दिवचें म्हणून. अशें कांयच जालें ना. डायरेक्ट आमकां 11 तारखेर नोटीस येता आनी 12 तारखेर कोर्टान हजर जा म्हणटा DOP. तेन्ना आमचो सेक्रेटरी गेल्लो 12 तारखेर डेट मेळ्ळी. आमचे DOP नसले थंयसर आनी आतां नेक्स्ट हियरींग आहा 18 तारखेर. हो जालो वन पार्ट. आनी सायड बाय सायड फाटले मिटिंगेक अशेंच विलेजर्स येयले, आमकां एप्रोच जाल्ले पंचायतीक, एक लेटर केल्ले की आमकां पंचायती कडेन बॉडये कडेन डिस्कस करपाचें आहा रिगार्डींग DNG क्लब. आनी ते येवन आमकां मेवळे उपरांत थंयसर तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमकां लँड ओनरा कडेन डिस्कस करपाचें आहा सेम मॅटर. तेंच्या तोंडांसून आमकां आयकपाचें आहा की ते कितें बार एंड रेस्टॉरंट काय ते क्लब म्हणून. आनी तेंच्यांनी आमकां फाटले मिटिंगेक एक 15 दीस पयलीं आमकां एक लेटर घातलेलें की ओनराक हांगा आपोवचो म्हणून. आनी ते प्रमाणे आमी ओनराक नोटीस काडली की अशें अशें लेटर येयल्ले आहा गांववाल्यांचे की तुजे कडेन ते डिस्कस करूंक सोदता रिगार्डींग सेम ते DNG एंटरटेनमेंट जे स्ट्रक्चर आहा तेच्या बद्दल. My only request is that we don't want that structure in Asagaon because lot of activities which will take place which we cannot tell. So that is why our aim is, our request is that that structure should be demolished. Okay, that's it. That is why we had all gathered here asking. He says I've got all permissions. We are not concerned about the permission, but we just don't want the structure. That is it. You run as a bar and restaurant, we have nothing. But we don't want in that condition as a bar and restaurant. आज आम्ही सगळे गावकरी आणि पंचायत अलॉंग विथ रुंबा क्लबाचो ओनर आसा पळय त्याच्या वांगडा मिटींग घेतलेली. सो आम्ही जे गावकर आसा ते स्ट्रिक्टली अगेन्स्ट त्या नायट क्लब कितें येवपाक सोदता पळय हांगा तेचे सारके स्ट्रिक्टली अगेन्स्ट आसा. सो आम्ही परत रिक्वेस्ट केला पंचायतीक की सपोज जर ओनर जर आयकना जाल्यार तुम्ही त्याचे ऑलरेडी एक्शन घेतल्यार ते सारके लिगल एक्शन घेवन तेजे मोडून दवरपाचें किंवा बंद स्टॉप करपाचें. दे आर नॉट अगेन्स्ट हीज बिझनेस, त्याच्या बिझनेसाचे अगेन्स्ट ना. फक्त हे नायट कल्चर जे गांवांत येता ते आमकां स्टॉप जाल्ले जाय म्हणून आमी आयज मिटींग कॉल केल्ली. सो तेचेर आमकां एक पॉझिटिव्ह मार्क मेळ्ळा. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थँक्यू. हे जे स्ट्रक्चर जे आमच्या देगीत माड्डूंग वाड्यार येयला पळय ताका आमी पयलीं 2 म्हयने जाल्यार सारके विरोध करता. कित्याक आमी जेन्ना आमी तो स्ट्रक्चर पळयलो तेन्नाच आमकां कळ्ळें की हे कितें तरी वेगळेच कितें तरी येता म्हणून. हो हे न्हू बार एंड रेस्टॉरंट न्हू, तर हो आमकां तो नायट क्लब कसो दिसपाक लागलो. म्हणून त्या दिसा पासून आमच्या गांवचे 4 भुरगे एक जाले. तांकां ते आनी ताका मागीर बाकीच्या गांवच्या लोकांनी ताका सपोर्ट केलो आनी हे आमी आतां एजिटेशन उबें केल्लें. आयज आमकां सरपंचान हांगा मिटींग आपयल्ली त्याच्या बरोबर ओनरा बरोबर मिटींग जाल्या. पूण ओनर आपलें जें कितें म्हणणें आहा पळय तेंच घेवन बसला. तो ते आमकां कोहोच आयकपाक तयार ना. तेन्ना जे आतां फुडें जे कितें डेमोक्रेसीक वे कितें घेवपाचें आसा डिसिजन आहा न्हू ते आमी सगळें हें करतले आनी शेवट पर्यंत हे आमी गांवांतले लोक इन डेमोक्रेसी वे आमी लढाई लढतले आनी जिखतले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. कोयरा प्लांटा कुशीकच मुळावी शाळा उबारून भुरग्यांक तेतून घालपी गोंयांत एकोडी संस्था आसतली विद्या प्रबोधिनी. पालकांक विश्वासात घेतले नाच. वयल्यान आपले करणेचे समर्थन करतात म्हण पालक खुबाळ्यात. 8 दिसां भितर भुरग्यांक असले ते शिफ्ट केले ना जाल्यार प्रकरण कोर्टात व्हरतले. विद्या प्रबोधिनीच्या आस्थापनाक शिटकावणी दिल्या. विद्या प्रबोधिनीन KG ते 4थी मेरेनची मुळावी शाळा पोरवोरच्या दुसऱ्या एका कॉम्प्लेक्सात शिफ्ट केल्या. हे इमारतीक तेकून गार्बेज प्लांट आसा. इमारतीचे काम अजून चल्ला. भुरग्यांची भलायकी धोक्यात आसा. सिक्युरिटी ना.
देखून पालकांनी हरकत घेत भुरग्यांक आसली तशी आदले सुवातेत व्हरचे अशें आस्थापनाक सांगला. स्वच्छ भारत अभियान कित्याक लागून म्हणटा तो कितें येणारी पिढी ही स्वच्छ निरोगी जावची म्हणून. हांगर पयल्या उपरांत तुमी पळयला जवळ जवळ हांगर 9 टन गार्बेज येता अख्खी परवरची पेन द फ्रांस पंच ज्युडिशनाची. तितून 5 टन वेट आनी ड्राय येता 4 टन आनी डेली एका दिसाक एक 10-15 ट्रक हांगर आतां येता वता. हेजे वयल्यान तूं विचार कर ही भुरगीं कशी सफर करता आसतली ती. घरान एखादो मूस सुद्दां येयलो जाल्यार भुरगीं जेवपाक विट्टा हांगर. आमी सकाळी उठ्ठा भुरग्यांक स्वच्छ करता न्हाडयता धुडयता आनी हांगर बरी करून हांगर धाडटा. कित्याक लागून भुरगे निरोगी उरची म्हणून. स्कूल म्हणजे कितें सरावंडींग एरिया तुका अशी आसपाक जाय भुरग्यांक वेवस्थीत ऑक्सिजन गावपाक जाय. कित्याक ती आसता ती सामकी आमी म्हणटा माणकुली न्हू भुरगीं ती तेचे कॅर घेवपाक जाय. आनी ह्या जुगलान ती आतां शिफ्ट केल्या पळय ती नर्सरी टू 4th मी विचार करा 2.5 वर्सां ती 10 वर्सां पर्यंत भुरग्यांक शिफ्ट केल्ली आसा. आमकां गार्बेज प्लांटाचो इश्यू ना. आमी जेन्ना भुरग्यांक ऍडमिशन केल्ले पळय विद्या प्रबोधिनी म्हणून हांगर आमी ऍडमिशन करूंक ना. आमकां रसिडी दिल्या विद्या प्रबोधिनीच्यो. अचानक रातचो आमकां व्हॉट्सअपार मेसेज करप तुमचें स्कूल शिफ्ट केलां म्हणून आमकां हांगर धाडप. हांगर येयल्या उपरांत कोण ना थंयसर. आतां आमी बोबाळ घातलेलो आसा काल पळय स्टाफ येवन बसताना नाल्यार कोण नासलो पयले दिसा. हांगर सीसीटीव्ही कॅमेरा ना. हांगर फुडल्यान लेबरांचे झोपडे आसा. सेक्युरिटी ना हांगर. सेफ्टी कशी भुरगीं आसा पळय तुमी आतां पयले आसतले गार्बेजचे ट्रक सकयल कशे गेले आसतले ते. एका रिस्पॉन्सिबल हांव गव्हर्मेंटाक म्हणिना जबाबदार पण मॅनेजमेंटान ठरोवपाक जाय बाबा ल्हान भुरग्यांक आमी हांगर कशी खंयच्या एक माणूस कित्या दृश्टीन पळोवपाक जाय आसलें न्हू. जेन्ना प्रश्न करपाचो विचार तांकां केले प्रश्न तेंच्यांनी कितें सांगलें आमकां आमी एका गार्बेजचो प्लांट शिफ्ट करतलो. त्या वेळार हांवें सरपंचाक कन्फर्म केलें पेन द फ्रांस तेणें सांगलें गार्बेजचो प्लांट शिफ्ट जावपाचो ना म्हणून. कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन उलयलो तेंच्यान सांगलें गार्बेजचो प्लांट हांगर शिफ्ट जावपाचो. गार्बेज प्लांट घालता पळय ते शिफ्ट जावपाक न्हू. एक्चुअली हांगर सरकारान टीसीपी डिपार्टमेंटान परमिशन दिवंक जाय नासलें. मी आतां काल पळय लेटर केला न्हू तितून आमी 8 दीस टायम दिला तांकां. विदीन 8 days तर ते शिफ्ट करिना. आमचे कडेन 2 ऑप्शन आसतले. एक तर आमी भुरग्यांक घेवन जे आमचे ऍडमिशनाची रसिडी आमकां दिल्या पळय ते दारान आमी वचून बसतले भुरग्यांक घेवन. दुसरो ऑप्शन नाल्यार आमी हायकोर्टान PIL फायल करतले. ऑलरेडी आमी लेटर केला सुमोटो घेवचे म्हणून 8 दीस वाट पळयतले नाल्यार PIL फायल करतले पेरंट्साच्या वतीन. आमी उगी रावपाचे ना. उगी रावता कशेंच ना तेंच्यांनी ग्रांटेड धरले आसतले आमकां पण आमी उगी रावपाचे ना. आमी एकूच निर्णय घेतलेलो आसा. दोनूय सोल्युशन आसा. एक तर हायकोर्ट नाल्यार दारान वचून बसपाचे. सीएमाक मेळटा तुमी मेळोंक सगळ्याकूच मेळोंक जाय कित्याक आमच्या भुरग्यांचो प्रश्न आसा. सीएमाक मेळपाचो प्रश्नच ना न्हू. हे अरे हो सिरियस इश्यू मरे सारको. आयज हे प्रेसाच्या माध्यमांतून ही मेसेज गेली मरे सीएमाक. लायव्ह आहा मरे तुमी. ही मेसेज गेली सीएमाक. सीएमान आतांच्या आतां डिसिजन घेवपाक जाय. 350 भुरग्यांच्या लायफाचे हे आहे की अरे सीएमान ह्या मेसेजीचे आमी जे आयज उलयले न्हू तेचेर तेंच्यांनी दखल घेवपाक जाय. हो सिरियस मॅटर सारको. टोटली बंद जावंक जाय काय प्रायमरी सेक्शन आमकां पळय कोणाक दुसऱ्या भुरग्यांक कोणाक घाल आमकां आमी तेजेर प्रश्न ना. आमचो प्रश्न कितें ज्या भुरग्यांक आमच्या तुमी हांगर शिफ्ट केल्या त्या जाग्यार भुरगीं आसली पळय थंय शिफ्ट करचो विशय काबार. आमी दुसऱ्याच्या भुरग्यांक हांगर हाडून घालचो ते बिल्डिंगेचे कितें करचें हो तेंचो निर्णय. तेंचे आमकां देणें घेणें कांय ना. जी फाल्यां भुरगे समज फाल्यां सीक पडले की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची ना. ते तुमचे भुरगे पयले सीक पडले आसते. हेका लागून कितें एडमिनिस्ट्रेटर आसा पळय विद्यापीठ ते बेजबाबदार आहा. तांकां अजिबात देणें घेणें कांय ना. जेन्ना शिक्षणाचो धंदो जाता पळय तेन्ना अशें जाता. शिक्षणाचो धंदो जावंक दिवंक जायना. आनी गोंयच्या इतिहासान फर्स्ट टायम म्हाका दिसता गार्बेजी कुशीक स्कुलाक परमिशन दिला. ही सुद्दां नोंद घेवपाक जाय. शंकर भोळी सांगला तशें कितें एज अ शिक्षण मंत्री म्हणून आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत खरी म्हणजे दखल घेवपाक जाय. 24 hours म्हणजे फाल्यां आमकां थंय शिफ्टिंग करपाक जाय. पळया न्हू तो कितको सिरियस आहा तो एज्युकेशना बद्दल. पालक सांगतात आमकां विश्वासात घेतले बगर शिफ्टिंगेचो निर्णय घेतलो जाल्यार प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटीचो सचिव सांगता पालका बरोबर मिटिंगो घेवनच सगळें केलां. आयकात ताका. सगळे पॅरंटांची मिटींग घेऊनच आम्ही हे शिफ्टिंग केला प्रॉपर. आणि जवळजवळ 3.5-4 कोटीचे बिल्डिंग बांधून आम्ही ते कष्ट करून समाजान पैसे दिले आम्ही काढले स्टाफान दिल्या सगळ्यांनी आणि प्रॉपर प्रोसिजर करून शिफ्ट केल्ले आसा. आणि तो प्लांट आसा पळय गार्बेज किंवा कचरा कितें म्हणून तो आमकां थंय गेल्लोच जायना. आनी पॅरंटांनी तो इशू परस्यू करता म्हणून आमकां सांगिल्लें. ते आयज मदींच कित्याक मिटींग जाली त्या म्हाकाय खबर ना. पेरेंट्सांनी थंय आतां एक सगळे केला. पॅरंट आतां ते थोडेच आसा पण प्रॉपर हांव स्वता मिटिंगेक आशिल्लो ते हांगाच मिटिंगा जाल्या. तांच्यांनी कंट्रिब्यूट सुद्दां केला. एक्चुअली त्रास काय ना तो म्हणजे हेल्थ हॅजार्ड काय ना. आमी प्रॉपर इन्स्पेक्शन करू डॉक्टरांचे ओपिनियन बी घेऊन ते सगळं प्रॉपर हेल्थ हॅजार्ड जावं. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
गोंयांत फुडले 2 दीस कमी चड प्रमाणात पावस पडटलो. हवामान खात्याचो अदमास. दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी उंच ल्हारां पळोवपाक मेळटलीं. IMDन सांगलां. IMDच्या म्हणण्याप्रमाण गोंयांत 2 दीस सेगीत पावस पडूं येता. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 31 आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. पूण खरो हुस्को दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी वाऱ्याची आनी ल्हारांच्या स्थितीचो. IMDन उत्तर गोंयच्या दर्यादेगांचेर शापोरा ते पणजी माली मेरेनच्या दर्यादेगांचेर व्हड ल्हारां उसळटलीं अशें सांगलां. 1.9 2.0 मीटर उंचायेची ही ल्हारां आसतली. दक्षिण गोंयचे दर्यादेगेर वास्को ते कोळंब मेरेन शेनवारा 8:30 ते आयतारा दनपारा 2:30 मजगती 1.9 ते 2.0 मीटर उंचायेची ल्हारां उसळपाची शक्यताय आसा. IMDन थंयच्या थळाव्यांक आनी येरादारी करप्यांक हवामानाचो अदमास घेत रावचो असोय सल्लो दिला. पावस आनी दर्याची ल्हारां लुकसाण करपाक शकता. सप्तकाच्या शेवटाक मध्यम पावस. सप्तकाच्या शेवटाक हवामानाची शिटकावणी ना. वाडू येता पावसाची खरसाण. गोंयच्या दर्यादेगांचेर व्हड ल्हारांची शिटकावणी. तापमान उरतले थीर. चडावत आनी उणें तापमान 31 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.